भारत फ्रांस आर्थीक आणि उद्देगीक सहकार्य घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॅरिसात फ्रांसाच्या व्यापार मळावयले मुखेल प्रतिनिधी वांगडा साबार उंचेल्या पावंड्यावयली बसका घेतात। प्रधानमंत्री मोदी सांजे फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे सयत विवाटेक संमेलन 2026 वांटो घेतले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर गरकात्यान आयोजीत केल्ल्या गोंय क्रांती दीस कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांचे सयत राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, लोकसभा खासदार आणि केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा हजर आशिल्ले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज मेर्शेच्या सहकार संस्थाच्या निबंधकाच्या नवो मुख्यालय म्हळ्यार सहकारीय सेवा भवनाचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांचे सयत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार तशेंच सांताक्रूजचे आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। गोंयांत पावसाक येवपाक कळाव जाल्ल्यान गोंयच्या पर्यावरणीय नदरेंतल्यान परिस्थिती घातक थारपाक शकता अशें मत पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायलें। राज्यांतले उदका स्रोतांतले उदकाचें प्रमाण भिरांकूळ पावंड्यार पाविल्ल्यान उदकाचो सांठो आनी पुरवणेचे परिणाम जावन उत्तर गोंयांत उदका पुरवण करपी अणजुणें धरण पुरायपणान सोंपपाक पावला अशें तांणी सांगलें। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंय क्रांती दिसा निमतान राज्याचे एक म्हत्वाकांक्षी आनी गेली 20 वर्सां अडकून पडिल्लो प्रकल्प म्हळ्यार अत्याधुनीक पुलीस मुख्यालयाचो आयज बुन्यादी फातर बसयलो। सुमार 45 कोटी रुपया खर्च करून उबारपाक येवपी ह्या मुख्यालयात पुरायपणान गोंयचे पारंपारीक दायज वास्तुकलेचेर आदारीत आसतलें। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज गोंय क्रांती दिसा निमतान हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली। गोंय सरकाराच्या वतीन लोहिया मैदान मडगांवां 80वो गोंय क्रांती दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो। ह्या वेळार मानेस्तांनी हुतात्मा स्मारकाचेर आनी सर्गेस्त राम मनोहर लोहिया हांच्या पुतळ्याक पुष्पचक्र ओंपलें। दिवचलच्या हुतात्मा स्मारक छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा संकुलात गोंय क्रांती दीस मनयलो। ह्या वेळार आमदार चंद्रकांत शेटये, झेडपी वांगडी पद्माकर मळीक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। गोंय मुक्ती चळवळीचेर आधारीत प्रदर्शनाचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज आझाद मैदानार जालें। पुराय संवसारा खातीर एक म्हत्वाची आनी खोशयेची बातमी थारतना अमेरिका आनी इराण देशां मजगतीं सुरू आशिल्ले संघर्श तात्पुरतो स्थगीत करपा दिकेन दोनूय देशां मजगतीं समजिकाय जाली। फुडल्या 60 दिसां खातीर कार्यान्वीत उरपी ह्या समजिकाये अंतर्गत दोनूय देशां भितर कसलेच तरेचे युद्ध संबंदीत कारवाय करपाक बंदी आसतली।